घराची खंडित वीज पुरवण सुरू करचे खातीर एमसीबी तपासतना पर्रा विजेचो शॉक लागून सचिन धनसिंग राजपूत हाका मरण आयलें। ही घडणूक आयतारा 19 एप्रिलाक घडली। सचिनाच्या घराची वीज पुरवण अचकीत खंडित जाली। वीज कित्याक गेली हे पळोवपा खातीर तो एमसीबी बॉक्साची तपासणी करतालो। त्या वेळार ताका अचकीत विजेचो नेटान धपको लागलो, मात हॉस्पिटलांत उपचारा वेळार ताका मरण आयलें। नमस्कार युवकार, पर्रा वाठारांतल्यान एक दुर्दैवी घडणूक मुखार येता। ती म्हटल्यार 27 वर्साचो सचिन राजपूत आपल्या घरान खंय तरी लायट सारकी चलनाशिल्ली आनी ती लायट जेन्ना चेक करपाक मिटर बॉक्साकडे वयता तेन्ना शॉक लागून ताका मरण येता। आता पुराय बातमी अशी जावन आसा ती म्हटल्यार सचिन राजपूत हाच्या घरान जी आसा ती लायट खंय तरी फ्लक्च्युएट जाताली आनी म्हणूनच तो मिटर बॉक्साकडे जो आसा तो चेक करपाक आपूण स्वता गेलो आनी जेन्ना तो चेक करतालो तेन्ना ताणें त्या मिटर बॉक्सातली वायर भायर काडली आनी त्या वायरीतली जी कॉपर वायर आसता ती भायर काडपा खातीर ताणें ती वायर जी आशिल्ली ती डायरेक्टली आपल्या तोंडान घेतली। आता जेन्ना ताणें ही वायर आपल्या तोंडान घेतली तेन्ना जो आसा तो ह्या सचिन राजपूताक जबरदस्त चटको येवन त्याचे शॉक लागून जे आसा ते मरण जाल्लें आसा। त्याचे जे फॅमिली मेंबर्स आशिल्ले तांच्यांनी ताका ताबडतोब हॉस्पिटलांत जो आसा तो शिफ्ट केलो, बट डॉक्टर्सांनी ताका ब्रॉड डेथ म्हणून डिक्लेअर केलो। आता ही अननॅचरल डेथ आशिल्ल्या कारणान थंयचे जे स्थानिक पुलीस आसा तांच्यांनी हाचेर जी आसा ती एक FIR नोंद केली।